ते फक्त एक त्यांचो एक आक्रोश असा. कारण ही तुम्ही हांगा पळयले आसतले की जितले हांगा बाटल्यो फोडटात, सोरो पियातात, स्टन करतात आणि जे हांगा जे सगळे जे डॅमेजीस केलेले आसा ह्याच्या खातीर आमचो हो आक्रोश जाल्लो आसा सगळ्या गांवांतल्या लोकांचो. कोण करता हे सगळो प्रकार हे जे आसात जे आहात लोक आसात न्ही ते म्हणजे अशे भायले लोक आसात. कारण पारशांतले लोक अशे हे गोष्टी करिनात. कारण हे लोक एकामेकाक वळखल्या कारणान हे लोक हांगा बसनात. कितल्या टायमाचेर हे सगळे लोक बसता? हे 11च्या नंतर हे गोष्टी घडटा हांगा. तुम्ही पंचायतीन किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक किंवा पुलीस डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी एक लेटर केल्लेले आसा. पुलीस आपले पेट्रोलिंगाचें काम करता म्हटल्यार कारवाई काय जायना तेचेर. कितें म्हणून पुलीस कितें म्हणटा? पुलिसांनी धाडले. आमी जेन्ना कॉल करता तेन्ना ते पुलीस येतात थंयसर आनी आपले हे करता म्हटल्यार थंयसर कारवाई काय जायना. बरं, आता हे शेत जे आसा पळय न्हू, शेतान मोठ्या प्रमाणात बाटले दिसतात. एकंदरीत हे शेतान तुम्ही हेच्या पयलीं कितें शेत करताले? हय, शेत पयलीं करताले, सगळे लोकूच करताले. आनी आतां हो बांद जाल्या कारणान आमकां म्हणजे पयलीं खार चडटाली आनी हो बांद जाल्या कारणान बांद फुटलेलो तेन्ना खार चडटाली आनी हो बांद जाल्या कारणान आतां लोकांक इजी आसा शेत करपाक. पूण आतां शेतान लोक वचनात. हय, आतां काही कारणामुळे ते तेंचो प्रॉब्लेम आसा शेतान. पूण आतां शेतान जर देंवतलो जाल्यार सुद्दां बाटले फोडलेले आसात न्हू. आनी आता लोक जे नुस्तें मारचे आसले, लोकल जे नुस्तें मारपी लोक असले, जसे हांगा जाळे लायता, पाटे लायता, जावं कोण काटाळी घालता, जे आमचे नॉर्मल म्हणजे लोकल जे नुस्तें काडपी आसले ते आतां भितर देंवपाक भियेतात. कित्याक देंवलो जाल्यार बाटली फोडलेली आसता. हांगा जर तुमी आतां पळयतले, तुमी मातशें एक आमची एक रिक्वेस्ट आसा की एक जागृती जावपाची. हांगा लोकांनी खूब येवपाचे, ट्युरिस्ट येवकूच जाय. एक्चुली हेचो मेन उद्देश जो आशिल्लो म्हणजे हो बांद बांदपाचो, तो नॉट ट्युरिजमाचेर हे काय नाशिल्लें. हे जे आमचे शेत जे जायनासले तेका लागून शेत करपाक लागून हो बांद बांदलो. पूण एक बरी गोश्ट आसा की आनी एक कनेक्टिविटी जावपाची आमच्या वायडोंगर टू हे म्हणा कितें म्हणा हायवे आसा, चोपडे वचपाक जावं शिवोली वचपाक जावं म्हापशा वचपाक, एक कनेक्टिविटी वाडटली आनी आमचे गांवांतल्या लोकांक बरें पडटलें हो रोड जाल्या कारणान. पूण आतां कितें जालां की सांजचे हांगा कोणें एक जॉगिंग येताले जावं सकाळचे येताले, भियेतात येवपाक. धांवतना जर कोणाक कोवची लागली जाल्यार कितें करतलो? कितले त्रास जाता सांजच्या टायमार. कोण हांगा सोरो पिवपाक पळयता, बसतात आनी फकाणां मारतात बायल्या भुरग्यांची. लोक येवन मजा मारपाक येवपाक जाय, पूण बियरी पिवन किंवा आनी कितें गैरवापर करपाक जायना. ह्या बांदाचो बांद केला तो एन्जॉय करपाक जावं बाकी अशें हें करपाक. म्हाजी चेडवाक घेवन हांगा स्कुलाक येता वयता, सो म्हाजी भुरगीं तांकां पळयता न्हू, आमची भुरगीं फाल्यां तेच करतली तांकां पळोवन. सो हेचेर कितें ऑब्जेक्शन घेवपाचें. आनी आमी रातची येता, हांगा स्टॉंटूय जाता. एक दीस आमकां दोगा भुरग्यांनी हांगा दादागिरी आमकां दादागिरी केली. वयल्यान आमकां विचारता तुमकां लागला काय म्हणून विचारता हांगसर. थंय एक गणपती पावोवपाक हे वाड्यावयल्या लोकांक हे केल्लो आसा, देवळो कसो केल्लो आसा. थंय कितें चलता, जे हे उनाळ भुरगे तेचे पेक्षा चडूच चड ते ड्रग्स एड्स जाल्ले आसा. असो वेव्हार थंय चलता. सगळे हांगा खरेदी करप, खंय मेळटा तेच्यान हाडप. गांवा वयले लोक, आमच्या पार्शांचे लोक चडशे ना, पूण भायले लोक अशे येता. कदाचित आसूंकय शकता पार्शांचे, पूण हे सगळे भुरगे थंय वचून ड्रग्स पिवप आनी न्हू जाल्ले वेव्हार करप थंय.